नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कामां थांबयलीं तरी पावसान पणजेची बुट्टी अटळ। अर्दे शार वचूं येता उदका पोंदान नागरिकां मदीं भिरांत। मुंबई गोवा रेल्वे मार्गार वंदे भारत रेल्वेची जाली यशस्वी चाचणी। बेगीनूच जातली सुरवात। कुस्तीपटूंच्या आरोपा उपरांतूय ब्रिजभूषण सिंहाचेर कित्याक जाली ना कारवाय। तृणमूल काँग्रेसीचो केंद्र सरकाराक प्रश्न। सूर्या ट्रान्सपोर्ट कंपनीकूच कित्याक मेळटात खणमाल येरादारीची सगळी कंत्राटां। काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांक प्रश्न। तांदूळ पिड्ड्यार जावपाक जापसालदार आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर करात कारवाय। गोवा फॉरवर्डाची मागणी। आनी करपाक गेल्ले एक जाले भलते। जुंता हावसाच्या लिफ्टीन अडकून पडले गोवा फॉरवर्डाचे नेते। आता खबरो विस्तारान। पणजे स्मार्ट सिटीच्या नावान उदरगतीच्यो भोयो जाल्यात। स्मार्ट सिटीचे नियोजन नासतना कशी कामां केल्यात। सांतिनेत चर्चे समकार जाल्यार हळशिकावण्या उदकाक लागून गटारां तुंबून रावल्यात। पणजेन जायते कडेन गटारां निवळ केल्ली नात। हो सगळो प्रकार पळयलो जाल्यार आमदार बाबुशाची पणजी नगरी पावसाळ्यांत बुडटली इतलें मात खरें। सद्याक चालू आशिल्ल्या कामांचेर कोणाचेच नियंत्रण ना। सिवरेजीच्यो पायपलायनी फुटपाचे प्रकार चालूच आसात। दुसरे वटेन पावसय लागीं पावला। अशे परिस्थितीत करपाचे तरी कितें असो प्रश्न भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल, पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात आनी मुख्यमंत्र्याक पडला। Demand is to actually care and look to, care for the health of the citizens of Tanjung. Right now, we are in for a lot of disasters awaiting. Flooding, I'm sure, is going to happen in Tanjung because nothing is finished. No job is complete yet. The Kampar Creek is in a mess. Apparently now they have started constructing something on the Kampar Creek. I don't know what is happening. Everything is happening simultaneously, but we don't know exactly what they are up to. राजधानी पणजेन चालू आशिल्ली कामां पळयली जाल्यार ह्या पावसाळ्यान पणजे बुडटली हातून मातूय दुबाव ना। मंत्री निलेश काब्रालानूय ही गजाल मानून घेतल्या। पणजेचे बुट्टेविशीं आपल्याक कांयच खबर ना। सद्याक आपूण सिवरेजीचें काम पुराय करपाचेर लक्ष दवरून आशिल्ल्याचे मंत्री काब्राल सांगता। पळयात ताचें म्हणणें। Sewerage work. We are working right now on sewerage. Sewerage, correct. म्हाका कांयच खबर ना. Flooding, see, honorable mayor was also telling me that we have to look at the flooding part of it. कितें आसा न्ही, आतां तुका आयकलां आसतलें when we are doing. आतां हांगा जेन्ना रस्ते पयलीं केल्ले, कोरे केल्ले खबर ना। जेन्ना हांवें खूब कडेन जेन्ना इन्स्पेक्शना पयलीं तेन्ना अंडरग्रावंड ड्रेनेज आसा आनी तेजे स्लॅब घातल्या आनी स्लॅबा लागून इतलो दाट रस्तो मांडला। कितली वर्सांचे पयलीं खबर ना। हे जे आसा हे जे फ्लडींग म्हणटा पळय ह्यो आतां जे आमी पयले ते ड्रेन आसा पळय तितल्यो दाट आसा ड्रेन तो आसता इतली उदक माती बसल्या। आतां हे ड्रेन तुका समजून कितें सांगता ते ड्रेन इतली आहा इतली माती बरोवन बांदला। तेज्या वयर स्लॅब आहा तेज्या वयर माती भरून तेज्या वयर रस्तो आहा। आतां हांव कितें करूं शकता तेका सो तेका ह्या वर्साक आमी कांय ना बट आय इशूड मेयर ऑनरेबल MLA next year with PC, PMC and PWD we will have to see the whole layout of these old drains which will take time. Whatever has come into our system जे आमी एक्सप्लोर करता पयला ते आमी रिपेर करून ते वयर काडल्या आनी रस्त्या लेवल हाडल्या। ह्या फ्लडींग कितें आतां जाता ना फ्लडींग जातालें मरे सो हितून भितर हे PWD केन्ना पयलीं तकलेन घालूंक ना एनी टायम बिफोर PWD टिकन नो सो हांवें ताका आतां काम हें करूंक शकना हांव सो आय हॅव इशूड इन दॅट नेक्स्ट इयर फ्लडींग जे जाता पळय तुका सांगलो न्ही टॅक्निकल डिफिकल्टी सांगला जे ओल्ड ड्रेन आसा ही पोंदाक रस्त्याची आहा तितली पोंदाक तेजे वयर रस्तो आहा आतां हे पयलीं सोदपाक पडलें आमचे कडेन ड्रॉइंग ना सो हेका आतां कशें सोडपाचें तें वी वील डू प्लॅन ऑफ एक्शन। आतां पावसान कितें जाता तें आमी हेल्प करतले PMC कशें करपाक बट वी कॅनॉट अश्युअर यू
Nobody respects the fact. ह्याच वर्सा पणजे बुट्टी येतली अशें ना, फाटली 20 वर्सां पणजे बुट्टी येता अशें म्हणून महापौर रोहित मोन्सेरातानूय हात वयर केल्यात. Resetting in Central Valley. We've opened up all the outlets, whatever outlets that we could, we've opened up the outlets at Delhi Road. And the flooding situation has happened for a long time. It's not only started in the last couple of years. What we should buy, I've asked some minister for help also, at least in the years coming forward, we want to completely solve the issue. It will take some time. Even the smart city issue is supposed to address issues like this in everything. In conjunction with working on other things. It's not going to happen within the 2 years. It's been flooding for like the past 20 years now. So we're assuring at least in the next couple of years we want to solve the entire issue. It will take some time. We'll do it. स्मार्ट सिटी आणि सिवरेजीच्या कामाक लागून पणजेकारांक आदींच त्रास सोंसचे पडल्यात. आता अर्दकुट्या कामाक लागून एका म्हयन्या उपरांत पणजे तशेंच सांतिनेज वाठारांत जी परिस्थिती निर्माण जातली ताची लोकांक मातूय कल्पना ना. ह्या अर्दकुट्या कामाक लागून राजधानी पणजे पावसान बुडटली इतलें मात खरें. तर आयज आमी आसा सांतिनेज ऑपोजिट सांतिनेज चर्च. स्मार्ट सिटीचे कामाचो मॅस चल्ला ते सगळ्याक खबर आसा. आडबडीत कामां चल्ला, अनप्लॅनिंग, अनऑर्गनायज, सगळे मॅस करून उडयला. तेजें एक एग्जाम्पल म्हणल्यार सांतिनेच्या इगर्जे फुडल्यान हे पळय सिवेज कशी ओवरफ्लो जाता. कामाचे भितर कॉर्डिनेशन ना. इंटर डिपार्टमेंट कॉर्डिनेशन म्हणटा ते भोव गरजेचें. एक काम करून गेल्यार दुसरे भानगडी करतात. हांगासर रस्त्याचे खणपाचें काम चल्लेलें, थंयसून एक पोंची सिवेज पायपलायन फोडला. पंपींग जाता पळय तेन्ना पंपींग जावन हे ओवरफ्लो जाता आनी पळयात हे स्ट्रॉम ड्रेनीन वयता. पावसाच्या स्ट्रॉम ड्रेनीन हे उदक व्हांवता. ही स्ट्रॉम ड्रेन हरशी बिल्ड केला पावसाचें उदक रस्त्यार हे जावंक जायना म्हणून, फ्लड जावंक जायना म्हणून ते क्लियर वयचें आनी रस्त्यार फ्लडींग जावचें न्ही म्हणून. पूण हे स्ट्रॉम ड्रेनींतल्यान आतां हे सिवेजीचें उदक वयता आनी डायरेक्ट सांतिनेज क्रिकान ते फ्लो जाता. थंय सांतिनेज क्रिकाचें स्मार्ट सिटीच्या नांवान ब्युटिफिकेशनाचें नांव चल्लां. पूण पड्ड्या फाटल्यान ह्यो असल्योच वेगळ्यो भानगडी चल्ल्या. जेन्ना स्ट्रॉम ड्रेनींतल्यान उदक सोडटा तेन्ना ते खंय एक्युमुलेट जावन थंयसर जराळी नाल्यार आनी खंयचे डिजीजीस जावपाची शक्यता आसा. पावसूय लागीं पावला. आतां थंयसर तेंच्यांनी खणला, थंयसर स्ट्रॉम ड्रेनीचें काम केलां. पूण आतां जाले 4-5 दीस जाले, एक वीक पासून जालो ड्रेनीचें काम चलता. पूण आजून मेरेन ह्या सिवेज जी ओवरफ्लो जाता, जर खंय लिकेज जाला ती आजुनूय तेंच्यांनी सुटावी करूंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप दार्वेकर आनी वर्षा आश्वेकार. देशभरातल्या सुमार 14 मार्गांचेर वंदे भारत एक्सप्रेस धांवपाक लागल्या. मुंबईतल्यान चाचणे खातीर धाडिल्ल्या वंदे भारत एक्सप्रेस आता कोंकण मार्गार दाखल जाल्या. वंदे भारत एक्सप्रेसाची ट्रायल रन कोंकण रेल्वे मार्गार मंगळारा जाली. चाचणी यशस्वी जाल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी मुंबई CSMT सावन मडगांव मार्गाचेर वंदे भारत एक्सप्रेसाक 5वो झेंडो दाखयतले. मे म्हयन्याच्या निमणे कडेन वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू जातली अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. ये आज ये वंदे भारत का ट्रायल हो गया है. ये ट्रेन 5:50 को सुबह CSTM से निकली थी और 12:55 को यहाँ पर पहुँची है. तो ऑलमोस्ट 7 घंटे में यहाँ पर पहुँची है. जो हमारा सेक्शनल स्पीड 120 kmph है उस स्पीड पे चली है. और आगे चल के अगर ये सक्सेसफुल हुआ, ऑलमोस्ट हो ही गया है ट्रायल, अभी वापस जा रही है. उसके बाद ये रेग्युलर सर्विस कब चलेगी उसके बारे में अनाउंसमेंट हो जाएगा. गोंयकारा खातीर एक खोशेची गजाल आसा. वंदे भारताचा आज सक्सेसफुल रन जाल्लो आसा. ही ट्रेन सकाळी 5:50 CST कडल्यान सुटिल्ली आनी हांगा बरोबर ती 12:50 पाविल्ली आसा. जवळ जवळ 7 वरां हे ट्रेनीन घेतिल्ली आसा. 16 डबे आशिल्ले आनी आतां ती हांगच्यान परती बॉम्बे वचपाक गेल्ली आसा. हो फर्स्ट ट्रन आनी हाजे नंतर ते जून म्हणल्यार हांगच्यान ट्रेन चालू जातली अशी माहिती आमकां रेल्वे ऑफिशियल्सान दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू वळखणकार. देशा खातीर राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार पदकां जिखपी कुस्तीपटूंक आंदोलनाक बसचें पडटा ही खरीच दुख्खाची गजाल. फाटले कितलेशेच दीस तांचें आंदोलन चालू आसून लेगीत खेळां मंत्री तांचे कडेन आडनदर करून आसा. खेळां मंत्र्यान कुस्तीपटूंचें म्हणणें आयकून तरी घेवपाक जाय आशिल्लें पूण ताणें तशें केलें ना. कुस्ती फेडरेशनाचो अध्यक्ष भाजपाचो फुडारी आसा देखून आपल्या फुडाऱ्याक वाटोवपा खातीर हें सगळें नाटक चल्लां असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीन केला. तशेंच कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाकूय तांणी तेंको दिला. एक दुःखाची गजाल आमचे नामनेचे ऑलिम्पियन्स, एशियन मेडलिस्ट, ऑलिम्पिक मेडलिस्ट असे रेसलर आज जंतर मंतर हांगा रस्त्यार बसून
स्वताच्या हक्का खातीर आनी न्याया खातीर प्रोटेस्ट करतात. 18 जानेवारी 2023 ह्या दिसा एक प्रेस कॉन्फरन्स आयोजीत जाली दिल्ली हांगा, आनी तेतून ती प्रेस कॉन्फरन्स लीड केली आमचे ऑलिम्पियन्स बाय साक्षी मलीक आणि बजरंग पुनिया यांनी. आणि ही प्रेस कॉन्फरन्सान तेणी एक विस्फोट केलो आणि ह्या विस्फोटान आख्खें खेळामळ भारतभर हाल्लें. तेतून तेणें ब्रिज भूषण सिंग जे BJPचे लिडर आसात आणि सद्याचे ते एक पदाधिकारी म्हणजे प्रेसिडेंट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे म्हणून कार्यभाग पळयताले, तेंचेर आरोप केले आणि तांकां एक्यूज केले की तेणी जी फिमेल रेसलर्स आसात तेंचेर तेंचो सेक्शुअली हॅरेसमेंट जाला तेंचो, आणि ते तेंचे कडेन वेगळे वेगळे रितीन वायट रितीन वागताले, तशेंच तेंचे कडेन वेगळे वेगळे डिमांड करताले, तांकां वायट शब्दांनी तेंचे कडेन उलयताले. आणि तेणी अशेंय सांगलें की तेणी स्वताहून एक अशी तरेची बिल्डींग बांदल्या जी रेसलिंग फेडरेशनाच्या अंडर येता, आणि तितून खंय रूम्स बांदल्या ते फक्त स्पेशली चलयां खातीर, तेंचे भायले जे रेसलर लेडीज रेसलर जे येतले तेंचे खातीर, आणि थंय तेणी रावप आणि थंय तेजें ऑफिस. अशे भयानक रिते जेन्ना आरोप जाले की हो ब्रिज भूषण सिंग जो BJPचो मोठो लिडर आणि तेणें अशें चलयांक वेगळे रितीन हाताळप, तेंचेर सेक्शुअली हॅरेसमेंट करप, आणि तेजेर कांयच न्याय जायना, तेजेर कितेंच ताका अरेस्ट केलो गेलो वचना किंवा खंयचीच यंत्रणा हेजेर उलयना, तेन्ना अशें सहन जायना आसून हे सगळे रेसलर्स एकठांय येवन तेणी जंतर मंतर हांगा आपलो प्रोटेस्ट सुरू केलो. हा दिसता म्हाका 24वा दीस ह्या प्रोटेस्टाक. पावणेच्या खणमालाची येरादारी करपाची सगळी कंत्राटां सूर्या ट्रान्सपोर्ट कंपनीकूच कित्याक मेळटात? सरकार आणि या कंपनीचे लागींचे संबंध आसात काय कितें? काँग्रेसीन प्रश्न उपरासला. नाजाल्यार ह्याच कंपनीक सगळी कंत्राटां कित्याक मेळटात हाचें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिवचें अशी मागणी काँग्रेसीचो फुडारी विजय भिकेन केल्या. एक सूर्या ट्रान्सपोर्ट ऑफ आमोना हो चलता आणि सगळ्यांकडे रुमर्स आहा. हांवें म्हाका दिसता ह्या 2 दिसाक तेंच्यांनी म्हाका फोन मारला, मागीर हांवें इन्व्हेस्टिगेशन केलें की रुमर्स चालू आसा ही ऑक्शन मायनिंग जाल्या. तेचेर एक प्रश्न पडला की हो ट्रान्सपोर्ट कंपनी हो सीएमाचो कितें हात आहा काय कितें, पार्टनरशीप आसा काय कितें? कारण तुम्ही जर खबर काढूंक वयशात जाल्यार हो ट्रान्सपोर्टाचो सगळो नॉर्थ आनी साउथ हो सूर्या कंपनी ट्रान्सपोर्टाकूच कित्याक मेळटा? आमचे लोकल ना, लोकल आसात तांकां कित्याक मेळना? कारण हे BJPच्या सरकारान हे आपल्याक घेतलेले आहा आनी हो बेनामी बिझनस, बेनामी म्हणजे कळ्ळें दाखोवप एक आनी तितून हात तेंचो आसतलो, आनी प्रत्येक गजालीन कमिशना शिवाय कांय चलना. ही जी कंपनी चलता हेकाच सगळे कॉन्ट्रॅक्ट कशे मेळटा? सूर्या ट्रान्सपोर्टाक. आनी हितून तुजो कितें भाग आहा? अशें खुबशे आयकूंक येयला की तुजो स्टेक आहा पूण हितून. असो नाल्यार कसो? तुमकां खबर आसतलें सगळे हितून, सगळ्या डिपार्टमेंटान, सगळ्या हितून तेंचे मिनिस्टरांचे खंय ना खंय स्टेक आहा. कमिशना शिवाय तो सरकार चलना, टोटल कमिशन. सो हांव मागता की चीफ मिनिस्टरान हेचो जाप दिवपाची गरज आसा. गोंयच्या जनतेक, काँग्रेसीक दिनाकाच जाप तुमी, गोंयच्या जनतेक दिया कितें ट्रान्सफर आसा. पेड्डेर जाल्ले रेशनाचे तांदूळ लोकांक दितात म्हणून मंगळारा गोवा फॉरवर्डच्या फुडाऱ्यांनी नागरी पुरवण खात्याच्या संचालकांक घेराव घालो. पेड्डेर जाल्ले तांदूळ वांटप करपी संबंदीत अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी गोवा फॉरवर्डच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. 7 दिसां भितर कारवाय करूंक ना जाल्यार परतून नागरी पुरवण खात्याचेर येवन बोवाळ घालतले अशी शिटकावणी लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली. आमकां जाय जस्टीस टू द पुअर पीपल. गोंयच्या गरीब जनतेक न्याय जाय. हांगा कांय चलना, सगळो बेदरकार व्यापार. जोपर्यंत आमकां उत्तर मेळना आमची प्रश्नाची ताका गोळार काडपा जाय. पुढच्या स्टेज मागता शाळा पुढच्या स्टेज मागता शाळा. हांगा कितें जाला?
दाळ गेलं त्यानं कोणा काय केलं ना असं हे चालू आहे. हे सिव्हिल सप्लाईज म्हणते आहो जाओ घर तुम्हाला झाला काय जायना कोणा कितीही करत ऑफिसर वी आर नॉट ॲड्रेसिंग उमा वी आर ॲड्रेसिंग द सुपरिटेंडेंट. तांदूळ सगळं किडिल्लो ओ या सरकाराचो गो कशें लागते. आता हे जर आमी सगळे म्हणत गेली जर जायत सिव्हिल सप्लायाक गेल्ली दिवाळे किती करता सिव्हिल सप्लाय लोकांक किडिल्ले तांदूळ दिता दाळ किडयता किती चल्ला काय. आमी हांगा डेलिगेशन घेवन आयला हांगा सगळे. हॅलो आमी डेलिगेशन घेवन आयला हांगा ते कितें मागीर म्हणलें चुकी उलयला तो मॅडम एक मिनिट चुकी उलयला खूबदां आपले ना हांव पयलीं जॉयन जाला हांव 1 म्हयनो जाला अशी उत्तर मेळटा आमकां म्हणून उलयलें तेणें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमी हांगा आयले तेन्ना हांगा खंयचोच जबाबदार ऑफिसर नाशिल्लो म्हणून आमी सुपरिटेंडंटा म्हऱ्यान गेले. सरकाराची सगळ्यांत पयलीं येदी व्हडली जेन्ना घटना घडटा तेन्ना तांचो सद्याचो जो डायरेक्टर ताका लिवेर धाडला. म्हळ्यार हे मेजर इन्सिडेंट्स हो सादी गजाल न्ही. सो दे शूड हॅव प्रिवेंटेड हिम गोईंग ऑन लीव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. डायरेक्टरा लिवेर धाडपाचें न्ही. बरें डायरेक्टरा लिवेर गेलो तर रिप्लेसमेंट केला ती बी सारकी जाग्यार नाशिल्ली. नाव शी हॅज कम टुडे तिची माथ्याचेर येवन हें सगळें पडलां. शी इज नॉट पार्ट ऑफ दीस ऑर्गनायझेशन तिची माथ्याचेर पडलें. आतां आमचो डिमांड क्लियर कट आशिल्लो. आमी कितें म्हणटात गेल्ले खेपेक जेन्ना दाळीचें जें येदी व्हडलें रॅकेट जाल्लें तेन्ना जर सरकारान जर शाबुद्दीर येवन जर एक्शन जर घेतिल्ली जो कोण आहा तांचेर जो कोण कल्प्रीट आहा जो कोण तातूंत भितर इनवॉल्व आहा तांचेर जर तेन्ना जर एक्शन घेतिल्ली आयची ही परिस्थिती जायनाशिल्ली. म्हण सरकार एका टोटली जबाबदार आसा. डिपार्टमेंट जे चलयतात ते जबाबदार आसात की हांणी तेन्ना कार्यवाही केला म्हण आज ही परिस्थिती जाली. आनी आतांय बी जर केला जर जायत जाल्यार परती आनी वेगळी कितें तरी जाय. येस ही कीड तांदळा लागला ही कीड सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटा लागला. आनी जोड पर्यंत ती सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटातली कीड मानना तोड पर्यंत हे डिपार्टमेंट चलपाचें. सो तेका लागून आमी सांगलें तांकां आमी 7 दिसांचो टायम दिला. वील बी कमिंग हियर अगेन ऑन 23rd 23 तारखेक आमी हांगा येतले. आमकां डायरेक्टरान क्लियर कट एश्युरन्स दिला. एक आपूण स्वता वचून गोदावनाची तपासणी करतली. दुसरे FDAक पत्र बरयतली की जेन्ना माल भितर येता फूड ग्रेड जेन्ना भितर येता तेन्ना चेक करतले आनी जेन्ना भायर वता कंज्युमर शॉपा भितर तेन्ना चेक करतले. हे एश्युरन्स दिला. आनी तिसरो म्हत्वाचो एश्युरन्स तिणें आमकां दिला की जे कोण जबाबदार आसात ह्या घटनेक तांचेर कारवाई करतले. हे तिगेलें उतर आसा. हे तुमी बी सगळ्यांनी पळयलां. सो ही जर कार्यवाही 7 दिसां भितर जर जाल्ला जर जायत जाल्यार आमी परते हांगा येतले. आज आमी 15 नेक्स्ट टायम आमी 500च्या संख्येन हांगा येतले. पूण आमी डेफिनेटली हो विशय गरीब मनशाच्या पोटाचो आसा. पणजेच्या जुंता हाऊस बिल्डिंगेत ह्यान पयलीं जायत्यो आदनेरी आदी मदीं घडल्यात. जुंता हाऊस बिल्डिंगेत वतना पायऱ्यो चडून गेल्लें बरें पूण लिफ्टीचो वापर केन्नाच करचो न्हय असोच एक प्रकार मंगळारा गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्या वांगडा घडलो. नागरी पुरवण खात्याच्या संचालकाक निवेदन पत्र दिवपाक वतना जुंता हाऊसाच्या 3ऱ्या माळये वयल्या लिफ्टीन गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी अडकून उरले. सुमार 15 मिनटां भितर अडकून उरल्या उपरांत जुंता हाऊसाच्या कर्मचाऱ्यांनी तांकां व्हड यत्न करून सुखरूप भायर काडले. वेर्णा जंक्शनाचेर येरादारी पुलीस तशेंच ट्रॅफिक सिग्नल नाशिल्ल्या कारणान येरादारीची बरीच कोयणी जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. आतां तर नवो जुवारी पूल लेगीत उक्तो जाल्लो आसा. तरी लेगीत ह्या जंक्शनाचेर वरांची वरां येरादारी आडखून उरपाक लागल्या जाका लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. पावसाची तयारी म्हूण वाळपय मंगळाराच्या सप्तकी बाजारात सुक्यो मिरसांगो व्हडा प्रमाणात उपलब्ध आशिल्ल्यो. मिरसांगेचो दर वेगवेगळे आशिल्ले. 200 रुपया सावन 650 रुपया मेरेन मिरसांगो विक्री खातीर उपलब्ध आशिल्ल्यो. सुकी कोथमीर सुकें नुस्तें आंबे लेगीत व्हडा प्रमाणात उपलब्ध आशिल्ले.
पावसाची तयारी म्हूण लोकांनी वेगवेगळ्या तरेचे सामान घेवपाक गर्दी केल्ली. पावसाळ्या पयलींची कामां जाता तितल्या बेगीन जाग्यार घालपाचो निर्णय दिवचल पालिकेन घेतला. पालिका मंडळाची एक खासा बसका मंगळारा जाली. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी यांच्या अध्यक्षताये खाला जाल्ले हे बसकेत मुख्याधिकारी सचिन देसाय हाजीर आशिल्ले. हे बसकेत येणावळ वाडपा खातीर पालिकेन पावलां उखलची अशें थारले. टावन सेंटर इमारतीची दुरुस्ती आनी हेर कांय विशय चर्चेत आयले. सगळी आम्ही डिसिजनां ऑलमोस्ट घेतलेली आसा. रेव्हेन्यूची आसतली, टेक्निकलाची आसतली, सगळ्या बरे भशेन सगळी डिसिजनां आमी पार पाडिल्ली आसा आनी सगळे कॉन्सिलर सगळे पॉझिटिव्ह हितून सगळ्यांनी आमी पास करून घेतलेली आसा. मेजर डिसिजन म्हणल्यार टावन सेंटर जे आहा न्ही फर्निश करपाचें ताजे बद्दल कितें तेजे आमी कशें जवळ जवळ 80 to 85 lakhs हे जाता. तेचो सगळो हे केला एस्टिमेट म्हणजे लिफ्ट सगळे रिनोवेशन तेजे बरें. सो आमचे कडेन हे शक्य ना म्हणून आमी ते डिसिजन घेतलं की जी सुडाक धाडचें म्हणून जी सुडा कडेन धाडून थंयसून आमी करून घेवपाचो प्रयत्न करतात. आतां म्हणल्यार एक बस स्टँड चालू आसा बिचोले मार्ट आनी ताजे बद्दल मुन्सिपाल्टीन कितें केलां म्हणजे कितें हें बी धाडलां कित्याक बेगीन जावचो बी म्हणून तशें कांय डिसिजनान हांगा येवंक ना. बस स्टँडाचो टॉपीक येवंक ना. एक्चुली येवंक जाय आसलो पूण कोणें काडूंक ना. तिजो मेजर प्रोजेक्ट तो जावंक जाय पास जावपाक जाय. मुन्सिपाल्टीन धाडटले बी अशें तशें जाल्यार आमी बेगींतल्या बेगीन ती मिटींग घेता आनी सगळे फायंड आउट करता. मार्शल तिवरी ओरगांव पंचायत वाठारांतल्या कारो खेळा मैदानाचें काम नोव्हेंबर म्हयन्या मेरेन पुराय करतले. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन आश्वासन दिलें. मंत्री गोविंद गावडेन मंगळारा ह्या खेळा मैदानाची पळोवणी केली. ह्या वेळार थळावे लोकूय उपस्थित आशिल्ले. तिवरे ओरगांव हेंचो एक कारो ग्राउंड अत्यंत महत्वाचो आणि प्रतिश्ठेचो मैदान जावन आसा. आनी हे मैदान म्हाका दिसता ज्या वेळाचेर हांव पयले फावटी निवडून आयलो त्या वेळाचेर पयलो जर प्रोजेक्ट जर हांवें जर खंयचो जर घेतिल्लो आशिल्लो जाल्यार हो कारो ग्राउंडाक घेतिल्लो आशिल्लो. पण बरेचशे जाणांक दिसलें की जी उदरगत जी जाता ती उदरगत जावपाक जायना ताका आडमेळी हाडपा खातीर ताका खो घालपा खातीर बरेचशे जाणांनी प्रयत्न केलो. तर चलताक न वचपा खातीर ग्राउंडार येवन त्यांनी सुशेगाद हांगसर राउंड घेवचे आपल्या आयोगाची काळजी घेवची ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हो वॉकिंग ट्रॅक आज ह्या ग्राउंडा भितर आमी घातिल्लो आसा. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी घेवन आमी ह्या प्लॅनिंग केल्लें आसा. पूण हे बरें काम जाता पळय न्ही ते दिसपाक जायना. आणि खरोखर हेका जबाबदार कोण आहा हेका जबाबदार विचारवंत जे मार्शलाचे गांवचे जे लोक जे आहात तेवूय तितले जबाबदार आहात. कारण ते काय उलयना. उलयता कोण आमचे पंच सदस्यूच उलयतात, सरपंच उलयता, केन्ना केन्ना आमदार येवन उलयता. आमी हांगसर लोकांचें बरें काम करपा खातीर आयिल्ले आसात आनी वी वील गॅरंटी यू वी वील एश्युअर यू की हो म्हज्या प्रिय मतदारसंघातलो बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड मिळवून दिवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. सरकाराचो फंड घेवन खरेच मडगांवच्या उदरगती खातीर वापर जाता वा आनी कसल्या कामां खातीर जाता असो प्रश्न शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन उप्रासला. सरकाराच्या फंडाचो उदरगतीच्या नांवान दुरुपयोग करचो न्ही अशें सावियो कुतिनोचें म्हणणें आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान मडगांव रिंग रोडाच्या कामाची चौकशी करची अशें आवाहन सावियोन ह्या वेळार केलें. उदरगतीच्या नांवान पयशांचो इबाड जाता पूण मडगांवांत उदरगत खंयच दिश्टी पडना. सरकारान हाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी सावियो कुतिनोन केल्या. जे पयशे पब्लीक फंड्स जे गव्हर्मेंटाचे मोडटात पब्लीक टॅक्सपेयराचे मोडटात तातूंतल्यान आमकां बरें काम जाय. मडगांवां कोटी आनी कोटी मोडले म्हूण डिक्लेरेशन जाता इतली कोटी मोडले तितली कोटी मोडले मडगांवचे उदरगतीक. पूण ती उदरगत आमकां दिश्टीच पडना कित्याक असलें सब स्टँडर्ड काम चलता आनी जें काम टिकना लास्ट जायना
तसलें काम चलता म्हण आमकां मडगांव सुदरगतच दिसना. फाल्यां जेन्ना PWD मिनिस्टर आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येवपा आसा तेन्ना आमची मागणी शॅडो कावन्सिलाची मागणी की इतलीं जीं कामां ह्या रिंग रोडाचेर ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान काडलीं आहा तेजे प्रॉपर स्क्रुटिनी जावची हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा. आमी थ्रू शॅडो कावन्सिल आमी टायम टू टायम मडगांवां कशे भाशेन पयशे वेस्ट जाता आनी वेस्ट जावपा कारण म्हणल्यार आमचे पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्स हांचो हात आसा हें सामकें सांगपाची गरजूच पडना. सो त्या टायमार आमी आनी एकदां मडगांवकारांक एश्युरन्स दिवपाक सोदता की ह्या भाशेन आमी कंटिन्युअस वॉच दवरतले पब्लीक टॅक्स पेयराचे मनी कशे भाशेन मिसयूज जावचे न्ही म्हण असले एक्सपोज आमी कंटिन्युअस दवरतले. दुसरी म्हणल्यार गव्हर्मेंटांतल्यान जो डेव्हलपमेंट काम घेतलं म्हण अशें करून अनाउन्समेंट जाता तो फॉरेन डेव्हलपमेंट काम मडगांवची उदरगतीक जाता काय आनी कोणाक पर्सनल बेनिफिटा जाता तेजेरूय आमकां हें जाय जाण जावपाक जाय गव्हर्मेंटांतल्यान. आनी आमी डिमांड करता की ह्या ब्युटिफिकेशन ऑफ रिंग रोड हाजो एक व्हायट पेपर सांगपा म्हळ्यार येवपाची गरज आसा. कित्याक कोण खंयचे डिपार्टमेंट कितले पयशे मोडटा तें आमकां कांयच समजना. फावंडेशन स्टोनूय कितलेच जातात आनी इनॉग्रेशनूय कितलेच जातात. फक्त इनॉग्रेशन्स आनी फावंडेशन स्टोन ह्या एकूच रोडाचेर कितले फावट जातले आनी हेजे मुखारूय कितले फावट जातले हाजो हिशोब ना हें सामकें दिसून येता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हें बुलेटिन. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.